Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ओमगचनो आम्ही रोमकरांवरील पत्राच्या 8व्या अध्यायाच्या 14व्या वचनाकडे म्हणजे ते उताराशे म्हणतात, As many as are led by the Holy Spirit are children of God, sons of God. कोमनेत जितल्या जणांची जाणका पवित्र आत्मा सोडून असता ते देवाची भुरगी. पैमगाचनो कोमनेन भुरगी म्हणलं वर्ड यूज केला, इंग्लिशांत सन्स म्हणलं वर्ड यूज केला. आम्ही त्याच्या विषयांत जाणवलं त्याचं सांग. पहिल्या भागात आम्ही जाणवल्यामुळं देवाच्या 2 संतती असतात. देवाची संतती सैतानाची संतती असतात. 2 संतती असतात. जाणका पवित्र मुसलमान असतात ती देवाचे पुत्र, जाणका चोरणार ती सर्पाची या सैतानाची संतती. या विस्तार या विषयांत आम्ही पहिल्या भागात सविस्तार जाऊन ऐकायला असा. त्याच्या उपरांत आम्ही ऐकाले पवित्र आत्मा काही चोरून नसता म्हणल्या विषय 8 भाग असतात. ते ऐकाले आम्ही 8 भाग. आता पहिलो भाग आम्ही पवित्र आत्मा आमकां जाणका पवित्र आत्मा चोरून नसता. पहिल्या सुवातेर पवित्र आत्मा तांकां पातकाची ओळख दिता, पातकाची दूख दिता आणि पातकाची दूख दिता आणि तांकां घळघळ्या रडून काळजाच्या उमाळ्यांनी भरून घळघळ्या रडून काकूळ तिच्या सगळ्या मुखार करते सिंहासनावजेर तांकां आपण व्हरता. तांकां कळीत करता आमी नासाच्या वाटेर आसां आनी आमी बचाव जायते जाल्यार आमकां एक सोडवणदाराची गरज आसा. आनी ज्या वेळार आमी हे वळखून घेता ताच्या मुखल्या भागांत आमी आयकलें पवित्र आत्मा आमकां जेजूक दाखोवन कलवार दोंगरार आमकां व्हरता. थंय खुर्सार उमळटलेल्या जेजूक दाखोवन दिता आनी रक्तान जगत वरयतच त्या जेजूक दाखयता. आनी आमकां कळीत करता त्या रक्ता बगार आमकां दुसरी वाट ना. जेजूच्या रक्तान धुल्ल्या शिवाय आमकां दुसरे खंयचोच साबू उजो आमकां जसो उजो सयत आमकां पातकांतून नितळ करूंक शकना. हें आमी आयज जाणा त्या देखून आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी धनी म्हूण स्विकार करूं. आमच्या पाताक त्या रक्तान धुल्लें जावं. आमकां दोळ्यांतल्या दोळे म्हाका शुभ्र नितळ करूंक जेजूचें रगत जेजूचेर आमी दवरचो भावार्थ हें गरजेचें म्हणून आमी जाणवलें. उपरांत जेजूक आमी आमचो स्वामी आनी धनी म्हणून वळखून घेतल्या मागीर आमकां तिसऱ्या भागांत आमकां पवित्र आत्मा आतां जेजूक केदळा महिमा दिता तेदळा पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण सताक करपाक. जेजूक महिमा दिल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा जाणकां चोरून व्हरता तांकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. जेजून सांगलां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. जुवांचो वांजेल 16वो अध्याय 13वें वचन. जुवांचो वांजेल 16वो अध्याय 13वें वचन. सदांचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले
कांयच उलोवंक तो ना आपलेच की कांय उलोवचो ना आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो आपणे आयकल्लें तो उलयतलो बरोबर मुख्यांगा तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो आमकां सत उगडापें करता म्हणटाना पळया आमी दोन संतत म्हणल्यार आयकल्लें आसा देखून जी कोण देवाचे पूज्य तांकां मात्र तो सत उगडापें करता संपूर्ण सताक व्हरून पावयता दुसऱ्यांक नाही दुसऱ्या संततीक नाही ते स्वतःलो आयकनात ते जेजूचो ताळो आयकनात ते तांच्या फाटल्यान तांचे कान खरजुता ते आयकुंच्याक प्रभार शिकवणदारांक फटकिऱ्या प्रवाद्यांक एकठांय करता तांचे फाटल्यान वतात पळया भगवान पावलूस तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 3ऱ्या 4थ्या वचनांत अशें म्हणटा मनीस खरे शिकवणेक उगोवचो काळ येतलो तोड आपणाच्या ओटण्यांक लागून कान खुशी करतेल्या शिकवणदारांक आपणा भोवतणी ते जमो करतेले सताक आपले कान ते बेरे करतेले आणि काल्पनिक काणयो इमॅजिनरी स्टोरीज मागीर वा पुराणांक ते परतातले त्या देखून मोगाचे न्हू जे कोण देवाचे पुज्य आसात ते पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकतात आनी जे कोण देवाचे पुज्य न्हय ते सदांची शिकवण आयकनात मागार काल्पनीक आपणाक कितें खुशी आसा ते सांगतले आपले कान खरजुतात ते सांगतले जाल्या फाटल्यान येतले प्रेज द लॉर्ड हो मोगाचे न्हू आतां आमी हांगा जाणा जावंक आसा पयल्या सुवातेर पवित्र देवाची सता उगडापें जेजूच म्हणटा आमकां पळया जेजू म्हणटा बऱ्या गोवळ्याच्या ओपारींत कितें सांगता जेजू 10व्या अध्यायांत 3 जावन 5 वचनांनी अशें सांगता जेजू पळया ऐकाय हाका राखवलदार काढता बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर तांकां तो भायर ओडटा तांकां सगळ्यांक भायर काडतच तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात ते परक्यांचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते कोण नवतात अरे हांगा तुमकां एक थोड्यो सांगत्यो तुमकां हांव सारकें समजोवच्या खातीर थोड्यो सांगत्यो सांगता पळया पयल्या सुवातेर तो तांकां तांच्या नांवान उलो मारता कितें देवाच्या पुज्यांक पवित्रत्व जेजू आमच्या नांवान उलो मारता पळया आमकां हे सोबीत पवित्र पुस्तकांत हांव आमी जाणा जावच्याक तुमकां सांगता कशें जेजू आमच्या नांवान आमकां उलो मारता ताच्या पयलें हांव तुमकां एक घडीत जाल्लें तुमकां सांगता आयका आमी सुमार वर्सां जावन हे कॅरिझमॅटीक मागणे आमच्या कॅथेड्रल चलून व्हरता
अशें आसतना साबार वर्सां फाटीं मोगाचें आमी बुधवाराचे मागणेचें चलून व्हरतालो, प्रेजनशीप करता, उपरांत एक शिकोण हांव दितालो, ताचे उपरांत मागणे काबार करतना म्हज्या पतीन एक वर्ड ऑफ नॉलेज ज्ञानाचें देणें आसा, तशेंच गिफ्ट ऑफ प्रॉफेसी आसा. पळया, आमी एक दिसाची मागणी चलोवतात, साबार पिडेस म्हण जावचे संदेश ती दिताली, कोणाचे गरजो मेळ्ळ्यो संदेश ती दितात. अशें आसतना एक दीस तिणें असो एक संदेश दिलो. हांगा आमचे मदें रतन मैला नांवाचो एक भाव आसा, तो पोस्तो आकांतान आसा. देव ताचे मागणें आयकून ताका बेगीनच ताचे मागणें लाभयता. थंय आसल्या भावा पैकी कोण रतन कितें आमकां गुंतूना. आनी तो संदेश मेळ्ळो तो भाव उपरांत साक्ष दिलो. पयलें साक्ष दिवना, त्या दीस तो उबे रावना, उपरांत तो साक्ष दिलो. कित्याक म्हळ्यार पयलें ताका ह्या मागण्या विशयान भावार्थ नासलो. हें कितें बोग मारचें, हात वयर करचें, अशें पुरा एक नाटक काम असो म्हूण तो चिंतालो. पूण तोच गरजेंत आसतना तो आयलो आनी ताचें नांव आमकां वतालें अगस्तीन, पूण ताका सगळीं आमी बाबूश म्हूण आपयताले. ताका आमकां वतालें नांव बाबूश. अगस्तीन सयत आमी उपरांत जाणालो. पूण ताचें नांव रतन म्हणून आमकां बिलकुल गुंतना. ताका तें खात्री आसली. ताका 100% गॅरंटी आमकां, म्हाका आनी म्हज्या पतीक आनी साबार जाणांक, आपल्या पिरगेजीच्या साबार जाणांक ताचें नांव रतन म्हणून कोणाकच गुंतना. पूण तो संदेश ताका फावो जालो पळया, आनी ताका आशिल्लें कामय मेळ्ळें. उपरांत ताणें साक्ष दिली. त्या दीस हांव हजर आसलो, तेन्ना भयणीन रतन म्हणल्यार देव अशें फावो करचें आसा म्हूण संदेश दिलो. पूण हांव थैरान उबें रावन तयार जावना. पूण भयणीन दिल्ल्या संदेशा प्रकार म्हाका म्हजी गरज जाली, म्हाका बरें काम मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाचें न्हू, रतन म्हणलें नांव आमकां गुंतून आसूं पुरो, पूण म्हज्या देवाक गुंतून आसा, पवित्रत्म्याक गुंतून आसा. पळया कितलें सोबीत हें. जेजू देव आमकां नांवान आपयता. हें तुमकां कळचें खातीर हें घडीत हांवें तुमकां सांगलें. नांवान आपयता. आमकां गुंतना आसूं पुरो, पूण देवाक आमची नांवां गुंत आसात, कित्याक ताणें तें दवरलेलें. आतां पळया, पवित्र पुस्तकांत हांव तुमकां देव कसो नांवान आपयता म्हणलें एक घडीत तुमकां सांगता. जाकेयुसाचें घडीत. जाकेयुस चीफ कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स म्हणल्यार बरी म्हणूं येता. टॅक्स कलेक्टर तो, पूण टॅक्स कलेक्टरां पैकी तो चीफ. श्रेष्ठ मनीस, पूण तो मोठो. पळया, ताका वस्तू निराशा आसली आसूं पुरो. ताची आस्त बदीक वडवीक कितें ताका दादोशी करनासलें. पूण ताणें जेजू विशयांत आयकतालो. हाजो जेजू पळोवंक आत्रेकतालो, आशेतालो. ताण येयल्लो, भुकेल्लो. कोण हो जेजू, हाका हांवें पळयचें. पळया, तुमी चिंतून पळया, कोणीय एका व्हड मनशाक तुमी भेटोवंक येतात जाल्यार हरकट वस्तू घालून येता गे, बुरशे वस्तू घालून येता गे ना. हो जाकेयुस आमी कशें आमचे कडेन आसल्या पैकी व्हडले बरे वस्तू न्हेसता न्हू, तर जाकेयुस इतलो व्हडलो मनीस, श्रेष्ठ मनीस, कितलें सोबीत वस्तू न्हेसलो आसूं जेजूक मेळोंक. पूण लोकांची खेट इतली आसली, ताका लोकां मदें वचूंक जावना. कित्याक तो मोठो आनी तो लागीं येयल्यार पुरो लोक ते फारिजे आनी पुरा ताका चिडायताले, ताका बुरशें उलयताले, ताका लोट्टाले आसूं. आयलो पळय हो कुळ्ळा म्हणून आसूं पुरो. वचूंक काय रोपातक्यांक आयलो ताका केडोन हें करून आसूं पुरो, चिडोवन आसूं पुरो. हो मोगाचेनो पळया, तो आपली अंतस्त
आपली वडवी काय, आपली ग्रेस काय, आपले पोझिशन, स्टेटस हर एक विसरलो आणि कितें केलें ताणें धावून वचून रुमड्याचो रूप सोडलो. खंय सोडलो? रुमड्याचो रूप सोडलो. म्हाका भविश्यात चिंता हांव रुमड्याच्या रुखार मुयो घुमल्यानी आसता जाल्यार ताणें परवा करूंक ना. आपली बरी मोस्तायकी पाड जाता म्हणली परवा करूंक ना. ताका एकच एक दूख, एकच एक ताण, एकच एक आशा, हांवें जेजू कोण तो ताका पळयचें. ह्या देखून तो रुमडीच्या रुखार चडलो, सारकें भविश्या पोझिशनार बसलो. जेजू त्या वाटेर येवन त्या रावलो आनी देखून तो भविश्या बऱ्या सारकें कोण येताना दिसीचे तसो बसलो. पण ताच्या मतीन एक दुबावी आसूंक जाय. ताचे फाटल्यान मस्त लोक आसात, ताचे भोंवतणी 12 शीस आसात म्हणून आयकून आसूं पुरो आनी भविश्या सगळी समजून काणयोन आसूं पुरो. त्या 12 शिसांमध्ये जेजू आसा, तातूंत जेजू कोण म्हणून आपणाक कशें कळचें हे ताच्या आंवड्यात रेग. जेजूक आपणाक पळयचें. पळया मोगाच्या देव आमचो कितलो विश्वास, कितलो विश्वास पळया. देव आमकां बरो वळखता. हांव बसलांगी कीर्तन 139 कीर्तन 139 म्हणटा. हांव बसलांगी, उठलांगी, न्हिदलांगी, हांव जेवतांगी, खातांगी, हांव कितें चिंतां, कितें उलयतां. उलोवच्या पयल्याच देवाक करता हांव कितें उलयतां. हांवें चिंतच्या पयल्यान देवाक करता हांव कितें चिंतां म्हणलें देवाक करता आसा. हांगा पळया तुमकां अनेक गडीच्या मारिफाती हें कळयता. पळया फिलीप नाथानिएलाक आपूण हाडून हाडलो. आपूण हाडटाना फिलिपान सांगलें पयलींच्या पुस्तकांत कितें बरयलां तो व्यक्ती आमकां मेळ्ळो. तो नाजरेचो जेजू. नाथानिएलान म्हळें नाजरेंतांत कितें बरें येवचें आसा येवन पळय म्हळें फिलिपान. फिलीप येता नाथानिएल येताना जेजून कितें म्हळें हांगा आसा पळया खरो इस्रायल घाले. ताचें तेंकां पटपण पडलें ना. नाथानिएल घाबरिल्लो. तुमी तूं म्हाका कसो वळखता तें? तुका फिलिपान आपोवच्या पयलें तूं अंजुराच्या रुखा पोंदा आसलें हांवें पळयलां. पळया मोगाच्यान आमी बसल्यांगी, उठल्यांगी, न्हिदल्यांगी, खंय असो हर एक कितें देवाक करता जेजू आसा पवित्रपणाक करता. आनी अशें आसतना जाकेसाच्या विश्वांत जेजू खूब बरें करता आसा. ताणें आपल्या स्पिरिटांत म्हाका सोदून आसा येतलो, म्हाका पळोवंक आशेन आसा येतलो, म्हाका पळोवंक ताणेवन आसा येतलो, म्हाका मेळूंक भुकेवन आसा येतलो. ताची भूक हांवें भागयची. जेजू पयसतावनच जाकेसाक पळयली. तो आपणा खातीर आपणाक पळोवच्या खातीर रुमडीच्या रुखार चडला म्हणलें जेजू करता आसलें. पळया साबार लोक आसले तांच्या नांवान जेजून आपोवना. पूण जेजू आयलो, रुमडेच्या रुखा पोंदा रावलो, वयर पळयलो. जाकेस तुर्तान सकला देव आज तुज्या घरा म्हाका रावूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया मोगाच्यानो आमी कितें आमच्या काळजाच्या खातीर देव जाणा आसा. आनी केदळ आमी सगळ्या काळजान आमी सोदतो देवाक तो आमकां मेळटा. जेरेमाया प्रवादीचो ग्रंथ 29 चॅप्टर 29 अध्याय 13वें वचन तिथे वाचचें आमी. तुम्ही म्हाका सोदताना, तुम्ही म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदताना हांव तुमचे सगळे आसलो. हांव तुमकां पळोवंक मेळटलो. पळय हांगा उलयता तो सर्वेश्वर. उलयता तो सर्वेश्वर. हांगा पळया मोगाच्यानो आमी कसो जाकेस सगळ्या काळजान जेजू पळोवंक आशिल्लो आनी जेजू ताका मेळ्ळो. आनी उगड्यापण ग्रंथांत जेजून सांगिल्लें आसा पळया हांव काळजो घरार पळयता आनी जो कोण म्हजो चाळो आयकता हांव ताच्या घरा भितर येतलो, दार उगडता, हांव ताच्या घरा भितर येतलो आनी ताचे सगळे जेवतलो. पळया जेजू न्हू जाकेसाक गेलो ताचे संग जेवलो. हे मोगाच्यानो हे जाला आमी देवाक सोदून देव आमकां पळोवंक मेळटा.
आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताचो ताळो आयकतात. तें कितें आयकलें आमी? म्हजे बोकरो म्हजो ताळो आयकतात, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हणून तोच देव आमचो आमकां आमच्या विशयान कंप्लेन करता. इस्रायल प्रवादीच्या पहिल्या अध्यायांत 3ऱ्या वचनांत अशें म्हणटा, एक पाडो आपल्या धन्याक वळखता, एक गाढव आपल्या धन्याची खावणी काय आसा म्हणलें तसा वळखता. पण म्हजी प्रजा इस्रायल प्रजा म्हाका वळखना, तांकां समजण येना. पळय मोगाच्यान आमी क्रिस्तांव आसूं तशें इस्रायल प्रजे विशयांत देवान सांगलें, तशेंच आमच्या विशयांत आज आमी क्रिस्तांव म्हणून पुरो. देखूनच हांवें सांगलें 2 जेजूचो ताळो आयकतले एक, आयकनातले आनीक. ताचो ताळो आयकून ताचे फाटल्यान वयतले एक, ताचे फाटल्यान वचनातले आनीक. पळयात तुमकां तशें गाडव सयत आमी गाडवाक हलकें म्हणटा, तशेंच मन जाती सयत आमचो ताळो ताच्या नांवां नाकयल्यार ते त्या धन्याक वळखता. तुमकां जाल्लें घडीत सांगता, एक व्यक्ती दुकर पोसता, दुकर किळ न्हय, दुकर पोसतालो आनी कितें जालें, आनीक व्यक्ती दुकर मारतालो. एक दीस ह्या व्यक्तीचो दुकर ना जालो. हाका कळ्ळें ह्या व्यक्ती कडेन आपलो दुकर गेला. तो गेलो ताचे कडेन विचारलो, आरे बाबा तूं दुकर म्हजो, तुवें तो सोडलें? ना. तो बाजी जातलो. ना ना हो म्हजो, हांवें ल्हान व्हड केल्लो पोसलो. ना ना हो म्हजो दुकर, ना ना हो म्हजो दुकर. दोगांयमध्ये हें जालें. त्या झाडा हो म्हणालो, कोण मालीक तो म्हणालो, सांग तुजो दुकर जाल्यार तूं धर, आनी म्हजो दुकर जाल्यार म्हाका पाटी दी. एक काम करया, आमी हांगा तो तिका पयस वशया, तूं त्या तुज्या दुकराक आपय. तो तुजो ताळो आयकून आयल्यार तुजो ताळो आयकून येवना, हांव आपयतना आयल्यार तो म्हजो दुकर आयक. ओप्पाले दोगी. कोणे हाडून आसा पळय तो त्या जाग्यार गेले दोगी. आपय लागलो, कितें करता येना, ताचें जावना. मागीर नीज मालिकाक तूं आपयता, जाय तो आपयता. नीज मालिकान कितें केलें, आगो लुसी यो गंगा आपयलें. आगो लुसी यो गंगा म्हणल्यार तक्षण तो दुकर जावन आयलो. पळय आमकां एक दुकर सयत आपल्या दुनियाक वळखता, ताचो ताळो वळखून ताच्या फाटल्यान आमी मोगाचें न्हू. आमकां पवित्र सदां उगडापी करता, देवाची सदां सगळ्यांक उगडापी करना. कोण पवित्रत्म्यान जल्माक येवना तांकां तो उगडापी करना. कोण जी कोण पवित्रत्म्यान जल्माक येयल्यात, जी कोण देवाचे पूत आनी धुवो, तांकां पवित्रत्मो संपूर्ण सदांच पावयता. सत म्हळ्यार कितें? सत एक व्हडलें दिर्वें आसल्या भशेन भंडार. ते भंडार जेजून सांगल्या बरी, दुकरा मुखार मोतयां उडयनाकात, दुकरा मुखार मोतयां उडयनाकात. पवित्रत्मो सगळ्या मुखार ते सदां उगडापी करना, अक्रांतीन सदां दाखोवन दिना. ते भंडार, त्या भंडार एक व्हडल्या खजानांत आसा, ताका बीग घाल्लें आसा. ते बीग पवित्रत्म्यान उक्तें करीत. पळयात, जी कोण देवाचे पूत न्हय तांकां पवित्रत्मो ती सदां उगडापी करना. केवल जी कोण देवाचो ताळो आयकतात, जेजूच्या पुताचो ताळो आयकतात, तांकां तो त्या भंडाराची चावी उक्ती करता, तांकां भितर व्हरता. पवित्रत्मो शिकोणदार तो तांकां ती सदां शिकयता. पळयात, ही जी कोण देवाचे पूत न्हय ती ह्या भंडारांत, ह्या कुडांत, ह्या ट्रेजरींत हवली स्वता आसात, हवली स्वता आसात. पण लिस्ट जाणा जावंक पुरो, आनी त्या विशयांत वाचूंक पुरो, तांकां कांय तें समजना.
चिंत्यान कसो सांग पावलो त्या गमालियल म्हणजे श्रेष्ठ शिकवणदार संगता बसून ताच्या पायांतळा बसून सगळी जाणवायचं जोण घेतिल्ले पवित्र परमेश्वराच्या विशयांत पण ताका जेजूची सता जेजू नीज देवाचो पुतू जेजू फळ बसायलो क्रिस्त वचू सोडवून दार हे ताका ಗೊತ್ತು हे ताका बिलकुल ಗೊತ್ತು या जळा पवित्र ज्ञान काय ताका कृतीन जायन त्या गोळ्या वयलो पडून ताचे दोळे कुरडे जाल्ले ते दोळ्यांक जावन कोवळा निकळली पवित्र ज्ञान केला ताका शिकोवंक सुरू केली परती स्वतान तो जाणा जालो आमकां ताणें ताच्या पत्रा मार्फत ती स्वता उगडाण केल्या तशेंच जे कोण पवित्र कोणाक चलून वरना तांकां ते आयच्या बरो उत्तीम म्हणल्यार गमालियलाच्या व्हडल्या थियोलॉजी कॉलेजींत सेरवन वर्तो शिकवणदार जावन त्या प्रोफेसरांक पायांतळा बसून शिकोवंक पुरो पण पवित्र ज्ञान स्वता उगडापी केल्या शिवाय तांकां इल्लय समजना पण जी पवित्र ज्ञान जल्मा कडेन देवाचे कुद्दो जावन आसत तांकां पवित्र मोती चावी उक्ती करता कशें उगडापण ग्रंथांत 3 अध्यायांत 7व्या वचनांत सांगिल्लें आसा ताचे कडेन ती चावी आसा लोक कोणाक ती चावी उक्ती करता ते दार उगडता वाच पळय 3:7 फिलाडेल्फियाचे पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय जो पवित्र आनी सात्विक ताचे लागीं आसा चावी दाविदाची ताचे लागीं आसा दाविदाची चावी पवित्र ग्रंथांत आसा तो उगडता कोणाच्यानी धांपूंक जायना तो धांपता कोणाच्यानी उगडूंक करूंक जायना कोणाक ती स्वता धांपलें आसा तांकां कितें केल्यार ती उगडावंक जायना हे जर पवित्र देवाच्या पुता जुवांक त्या भंडारांत वता ती सत शिकयता तो सताचो आत्मो जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 20 वचनांत ताका सताचो आत्मो म्हणटा जेजूनच म्हणा सताचो आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सता करून पळयतलो पण के जाला पवित्र आत्मो आमकां सता उक्ती करता मग सता म्हणटाना कितें सिद्धांत तत्व डॉक्ट्रिन्स मस्त डॉक्ट्रिन्स आसात मस्त सता आसात डॉक्ट्रिन्स आसात डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन करता तुमकां हांवें ती शिकवण दिल्या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन doctrine of predestination, doctrine of sanctification, अशी मस्त doctrines आसात मुलाचेर ती आमकां समजना पवित्र ज्ञान उगडापी केल्ल्या शिवाय समजना तो केदार आमकां शिकयता तो शिकवणदार कशी मोरी जेजूच्या पांयतळा बसून आयकताली तशें आमी पवित्र पांयतळा बसून म्हाका शिकय म्हणल्यार तो शिकयता गुंडायचे अर्थ शिकयता गुंडायचे अर्थ कळीत करता समजना तुज्यो संगती आमकां कळटात तो आमकां संपूर्ण सतांत व्हरून पावयता कितें संपूर्ण सतांत व्हरून पावयता हे सतांत व्हरून पावोवचें म्हळ्यार कितें पळयात कोंकणींत तो संपूर्ण सताक पावयता म्हणटा इंग्लिशांत अशें आसा ही विल लीड यू नाजाल्यार ही विल गायड यू इनटू ऑल ट्रूथ इन आनी ट्रूथ पळय ही विल लीड यू टू ट्रूथ म्हणना He will lead you into truth. हे तुमकां समजायचें जाल्यार एक सोबीत उदाहरण दिता पळया चिंतया तुमी व्हडल्या अपार्टमेंटांत आसात थंय तुमकां स्विमींग पूल आसा स्विमींग पूल आसा तुमी वतात स्विमींग पुला कडेन वचून थंय चेरांनी घाल्लीं आसात सुमार भुरग्यांनी स्विमांनी करतात आसात तुमी त्या स्विमींग पुला कडेन वचून बसता त्या चेरार बसता तुमी स्विमींग पुलाक लागीं आसात पण तुम्ही स्विमिंग पूला भितर आसात की ना तुम्ही थंय देवल्ल्या शिवाय ना तशेंच पवित्र मग तुमकां सता भितर व्हरून पावयता सता भितर सतांत म्हळ्यार कितें जेजू जावन आसा जेजूच म्हणटा हांव जावन आसा सत्य वाट जिवीत सताचो आत्मो देव बाप सत्य सता भितर व्हरून पावयता म्हळ्यार तूं जेजू भितर आसा जेजू तुजे भितर आसा तूं सतांत आसय सत तुजे भितर आसा तशेंच जेजू सत्य तूं ताचे भितर आसय जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पिता तो म्हजेच भितर आसा
हांव ताचे भितर आसा. I dwell in him and he dwells in me. दाखवली 4 सेम सांगला जेजून. होय की नाही? तुम्ही माझ्या थंय एक पडून रावा, हांव तुमचे थंय पडून रावता. अशें मोगाचें न्हू. आमी सदांच आसता, सत आमकां सुटका दिता. आमी देवाची पुतळी धुवो जाल्यार ती मोर आमचेर पवित्र घालता. आमकां देवाचे पुतळी धुवो करून संपूर्ण सता थंय पावयता. मागीर मोगाला पवित्रत्म्या धन्या देवा सताच्या आत्म्या आमकां संपूर्ण सता म्हणून पावय. जेजू थंय आमकां पावय. मोगाला जेजू तुवें म्हळें म्हजे बगार कोणूच बापा सरशी वचूंक शकना. जेजू आमकां बापा थंय पावय. अशें आमी बापा थंय पुता थंय पवित्रत्म्या थंय सदांच जिवंक. सत आमचे भितर आसून आमी सता भितर आसूंक दयेन फाव कर म्हूण मागता. बापा ही आमचे मागणें तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. तो तुजे सोयीची येता आनी राजवट चलयता. नीज देव पवित्रत्वाच्या एकवटान नीज देव ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.